नमस्कार निवकार तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कान परत एक फावट आम्ही ग्राउंड अपडेट घेऊन येत आमच्या बरोबर साऊथातल्यान विष्णू नार्वेकर असा जे ग्राउंडाचेर कितें चल्ला ते आमच्या खातीर घेऊन येतले। विष्णू कितें आसा अपडेट सद्या खातीर? आम्ही सद्याक धवळे आसा आणि गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल धवळे हांगासर आसा आणि जशी आमकां अपडेट मेळ्ळा ती टोटल वोटर्स हांगा 983 वोटर्स आसा आणि 7 ते 9 मेरेन जे वोटिंग जाला ते टोटल 75 आसा। तातूंत दादले म्हटल्यार मेल 39 आसा आणि फिमेल 36 आसा। तशेंच खुबशे जे न्यू वोटर्स आसा ते सुद्दां आतां वोटिंग करपाक येवपाक लागला। सो ओवरऑल एक जो स्टार्ट आसा ती खूप बऱ्या तरेन दिश्टी पडटा, लोक भायर येता। ओवरऑल बाकीचे साऊथ गोंयान तुमी भोंवतना कितें आशिल्लें चित्र? साऊथ गोवाचे आमी आतां अपडेट तुमकां बेगीनूच मुखार घेवन येतले। म्हाका सांग सद्या जे आता गर्मे खातीर जे इलेक्शन कमिशनान सांगलेले की ज्यो साधन सुविधा आसतल्यो, फॅन आसतले किंवा कूलर आसतले किंवा बाकीचे पेय थंड उदक, ह्यो सगळ्यो अरेंजमेंट सारक्यो दिश्टी पडटा तुमकां ग्राउंडार? हय 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 हांगा जी इलेक्शन कमिशनान जी प्रॉमिस केल्ली की तांकां उदक मेळटलें, लिंबू सोडा मेळटली आनी हेर जी गजाली मेळटली ती सद्दी साधन सुविधा हांगा केल्ली आसा। आनी आमी जेन्ना वोटार पावले तेन्ना ती ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली आणि खुबशा लोकांनी तांचो हे घेतला म्हटल्यार तेंच्यांनी साऊथ गोयचे जे लोकसभेचे जे कॅन्डिडेट आसा ताजे बद्दल उलयता ते तुमकां ग्राउंडार दिश्टी पडलेले? साऊथ गोवाचे लोकसभेचे कॅन्डिडेट अजून आमकां मेळोंक ना। आमी अपडेट बेगीनच तुमच्या मुखार घेवन येतले। देव बरें करूं विष्णू। जर कितें अपडेट आसा फुडें आनी साऊथ गोयचे पर्सेंटेज मातशे बेगीन आमच्या मुखार हाडचे। सो हे आशिल्ले विष्णू आमच्या बरोबर साऊथ गोयच्यान। थँक्यू विष्णू।